नमस्कार. हांवें पयलीं सगळे जे प्रेस मिडिया आसा तांचें स्वागत करता. आज आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या ती जे आमी टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता भाऊसाहेब बांदोडकर हेंच्या यादीन त्या विशयी म्हायती दिवपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या. ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमचे बरोबर ह्या टुर्नामेंटाचे ऑर्गनायझींग कमिटीचे वायस प्रेसिडेंट तशेंच बांदोडा पंचायतीचे सरपंच बाब सुखानंद कुलपासकर आसा. पंच बाब सिल्वर रोलिंग ट्रॉफी प्लस ₹51,000, सेकंड प्लेस ट्रॉफी प्लस ₹30,000, सेमी लुजर्स ट्रॉफी प्लस ₹10,000, बेस्ट डिसिप्लिन टीम ₹10,000, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट ₹8,000, हायेस्ट गोल स्कोरर ऑफ द टुर्नामेंट ₹5,000 आणि प्रत्येक जी मॅच आसतली त्या मॅचीक जो बेस्ट प्लेयर किंवा मॅन ऑफ द मॅच आसतलो ताका ₹2,000 अशी प्रायजीस आमी दवरल्या. हो टुर्नामेंट घेवपाचो मुख्य उद्देश म्हणजे एक भाऊसाहेब बांदोडकरांची याद सगळ्या जी आसा ताजो एक उजवाड सगळ्या भुरग्यां मदीं दवरपाचो. त्याच बरोबर जे आमचे भुरगे फुटबॉल खेळटा तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपाक जाय, तांकां एक खेळपाक एक बऱ्या स्तराचेर खेळपाक चान्स दिवपा खातीर ही आमी टुर्नामेंट आयोजीत केल्या. ही इन्वायटेड आसतली जे टीम्स आमच्या फोंडा तालुका लेवल टीम्स जे फाटली कित्येक वर्सांनी वेगवेगळ्या क्लबांनी आसत किंवा गांवांत जे टुर्नामेंट जाता तांकां खेळटा ते अशे काही टीम्स नॉमिनेट करून तांची ही टुर्नामेंट जातली. त्या खातीर परत एकदां हांव सगळ्यांक ह्या टुर्नामेंटाक इन्वायट करता आनी तुमी असोच फुटबॉल मुखार काडपाक सगळ्यांक सहकार्य करचें अशें तुमच्या प्रेस मिडिया मार्फत हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता. धन्यवाद. खंय जातलो हो टुर्नामेंट? हो टुर्नामेंट जातलो भाऊसाहेब बांदोडकर मैदान जो काशीमठ म्हणजे आमचो जो हायवे आसा थंय नवीन ग्राउंड आमी तयार केलो. आमच्या आमदाराच्या पुढाकारान एक रिनोवेटेड असो ग्राउंड तयार जाला. त्या ग्राउंडार ही टुर्नामेंट जातली. एकूच दिसा आसतलो ते सगळे? टुर्नामेंट सुरवात जातली ती 12 तारखेक जातली कारण टिमी नॉकआउट मॅचीस आसतल्यो त्यो 13 तारखेक म्हणजे आयतारा आसतली. परत ताच्या फुडल्या शेनवार आयतारा आसतली आनी जर गरज पडली जाल्यार ती ताजो नेक्स्ट जो विकेंड आसतलो म्हणजे टीम्स कशें आसता पावस खूब जर पडलो जाल्यार खेळप शक्य जायना कारण फुटबॉल पावसान खेळटा पूण एक आमच्या गोंयांत जो एक एकदां पावस पडटा तातूंत ते खेळप सुद्दां शक्य जायना. जर तसो पावस जर पडलो जाल्यार ती एक वीक एक्सटेंड जातली. जो क्राउड म्हाका दिसता अपेक्षीत आसा त्या प्रमाणे थंय अरेंजमेंट आसतलें काय म्हणून बसपाक लोकांक बीन तशें कितें? आतां आमी जो रिनोवेशन केला तो जर फाटींच 2 म्हयन्या पयलीं आमचे PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल त्याच बरोबर आमचे वीज मंत्री आणि आमदार श्री सुदीन ढवळीकर हांणीच इनॉग्रेट केलो जो सकयल वॉकिंग ट्रॅक केला. त्याच बरोबर ताचे सायडीन एक बसपा खातीर म्हणजे स्पेक्टेटर्सां खातीर बेंचीस केल्या. सो ती सोय पयलींच आसा. त्या खातीर हो सुसज्ज असो ग्राउंड आसा आनी हो ह्या माध्यमांतल्यान जे आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या आमदारान तयार केलें आमच्या फाटले जे कितलींशींच वर्सां विविध तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलें तें दोळ्या मुखार सगळ्यांच्या येतलें ह्या माध्यमांतल्यान. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.